चर्चिल आलेमाव नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी जॉईन जातलो म्हण जुजे फिलिप डिसोजान जाहीर केला। 17 ऑक्टोबराक खंय चर्चिल बाणावले एनसीपीचे ऑफिस उक्ते करता तेन्नाच तो आपली एनसीपी एंट्री जाहीर करतलो। जुजे फिलिप अजूनही गठबंधन गरजेचे अशें म्हणटा। आपले एक विलिंगनेस दाखयला नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी चर्चिल जॉईन जावपाक सोदता आनी तो 17 तारखेर 17 तो आपले नावेली हिंगा बाणावले आपले ऑफिस ओपन करता आनी ते दिसाक तो डिक्लेअर करतलो आनी प्रेस कॉन्फरन्स तो घेतलो। नावेलीचो कॅन्डिडेट म्हणजे नावेलीच कॅन्डिडेट आमचे जॉर्ज बारेटो आहा तो थिंग काम करता। सो नावेली आनी बाणावले हितून कांय येना। सो हितून कितें आहा आयज म्हणटा तो पयलो सो तर तो नावेली जॉर्ज बारेटो आमचे ऑलरेडी पार्टीन आहा तो आमचे नावेली तो हितून जॉर्ज बारेटो आहा आनी आयज चर्चिल तो आमचे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन भितर येता। तुम्ही गठबंधन म्हणटा काँग्रेस आनी एनसीपी सी आमी सदांच बोबाट मारीत येयल्या की गठबंधनाची सारकी गरज म्हणून आनी गठबंधन म्हणटा तें जाय आनी हे गठबंधन आमी ट्राय कित्याक लागून करता कित्याक सेक्युलर वोट्स ते म्हणटा ते सारखे उरपा जाय जे एंटी बीजेपी वोट्स एंड सेक्युलर वोट्स डिवायड जावपा जायना। तेका लागून आमी सदांच म्हणटा गठबंधन म्हणटा ती सारकी गोंयांक गरजेची कित्याक हा लोकूय आयज हितून पडलेलो आहा कोणा वोट मारतले केन्ना कितें करतले। आयज आमकां आयज जरी तर आमी बीजेपीक आमी तर घरा धाडटले बीजेपीक आमी हारयतले जाल्यार गठबंधनाची सारकी गरज एलायन्स म्हणटा ते सारके इम्पॉर्टंट आनी हे तर एलायन्स जाले हे आमचे गठबंधन आमचे तर जालें जाल्यार फॉरेन्स आमी एकठांय रावन बीजेपी घरा धाडपाक शकता। सेजाच्या कामगारांचो संप 5व्या दिसाचेर पावला। कामगार आपल्या मागण्यांचेर ठाम आसात। दिवचल वाठारांतल्या कांय पंच आनी सरपंच सेजा प्लांटाचेर कामगारांक तेंको दिवपाक पावले। तेंको दिवपी पंचायतींनी एक रेझोल्यूशन घेवन मामलेदाराक धाडचे अशी सुचोवणी ह्या वेळार आयली। अजित सिंग राणेक युनियन लीडर म्हण मान्यताय दिना जाल्यार सेजा वेदांता आड लढो खर करतले अशी शिटकावणी कामगार युनियनान दिल्या। मयाचे 80% लोक आमचे सेजा मायनिंगेन कामाक आसा। सो आमी सदीत तेका आमची मयाची पंचायत जी आहा ती सदीत सपोर्ट करतली तेका आनी जर तेंचे डिमांड मान्य जायना जाल्यार हांव सदीत तेंच्या वांगडाच हांव हांगासर रस्त्यार येतलें आनी तेंच्या वांगडा स्ट्रायकाक बसतलें। पण आयज तेंचो सादो सिंपल रायट ते फक्त मागता लिडर तो तेंचो डेमोक्रेसी रायट आसा आनी ते ताका दिवपाक जाय कंपनीन। हांव एक प्रश्न विचारता कंपनीक की फाल्यां सकाळी ह्या कामगारांनी तेंचो सीईओ आमकां हो सीईओ आमकां नाका कामगार आमकां दुसरो जाय म्हणजे जाल्यार तांकां कोता येतलें कितें? एक आमी तांकां कसलें काम सांगलें जाल्यार ते आमकां प्रतिनिधी आसून इतली फोटिंगपणां करता कितें? सरपंच म्हणटा तांकां ते मान दिना कांयच ना। तेच्या खातीर आयज तुमी जशें रावल्या जे तुम्ही प्रोटेस्ट करता तुमचो अधिकार आसा। ह्या कामगारांची पिळवणूक आनी छळवणूक जावची न्हू म्हणून बेगिनात बेगीन सरकारान हितून लक्ष घालचें आनी कामगारांचो जो न्याय हक्क आहा तो तांकां दिवचो। ज्या ज्या जाग्यार आमचे संबंधीत गांव आहा त्या देवस्थानाची कमिटी वचोन शिरगांव मुळगांव वांयगाणे मया जे आमचे सरावणी आहात तांकां सगळ्यांक वचोन ह्या कामगारांचे अन्याय जाल्लो आहा तो न्याय मेळपाक दिवपाक जाय। हेजेर एक सगळ्यांनी समंजसपणान तोडगो काडचो। तरी आसतना कंपनी जर आयकना जाल्यार हांव मुळगांव पंचायती मार्फत सांगूं शकता की आमचो फुल सपोर्ट म्हणटा तो ह्या कामगारां वाटेन आसतलो। आयज कामगार आज डिसोली भागातले सगळे जे पंचायत भागातले सगळे जे निवडून आयले सगळे जे सरपंच म्हणा पंच या पंचायतीक एक विनंती करता सरपंच आणि पंच आसात की ह्या सगळ्यांनी आपल्या पंचायतीन ह्या संदर्भातलो निषेधात्मक एक रिझोल्यूशन घेऊन मामलेदाराकडे दिवपाची गरज आसा। केवळ ओरल सपोर्ट केलो बरी गोष्ट आसात पण जेन्ना एखादी पंचायतीन तू जेन्ना रिझोल्यूशन घेता सगळी पंचायत मंडळ जेन्ना रिझोल्यूशन घेता की तेका एक कायदेशीर वेटेज येतात ते एक रिझोल्यूशन घेवचे अशें सगळ्या पंच मेंबर सरपंच आहात हांकां निवेदन करतात। तेजो सेजा वेदांताचे जे मॅनेजमेंट आसात तेजे जे कोण सीईओ आसात तेका एक सांगूंक सोदता जस्ट 5 पंचायती येयल्ले आसात नगरपालिकेच्या कावन्सिलान सुद्धा आमकां हेजे रिझोल्यूशन घेवचे पडटले आनी जर या सेजा वेदांताचे जर त्वरित जर तेंच्यांनी
व जर कामगारांचो जर तोडगो सोडूंक ना जाल्यार संपूर्ण दिवचले शहर आणि दिवचलचे आजूबाजूचे सगळे 5 पंचायती आसा ह्यो ठामपणे कामगारां फाटल्यान उबे रावतले आणि जो कितें तेजो परिणाम जो आसा ह्या वेदांताक भोगचो पडटलो इतली एक तांकां शिटकावणी दिता. हो लढो आसा पळय जो अजित सिंगांक मान्यता दिवपाचो बेगीतल्या बेगीन ह्या मॅनेजमेंटाक ताका घेवचोच पडटलो. नाल्यार जर तो अजित सिंगांक आमचो लिडर म्हणून रिकॉग्नायज करिना आयज फक्त आमी बिचोलेच उठयल्ली आसा. जर तो त्या अजित सिंगांक रिकॉग्नायज करिना जाल्यार आमी अख्खे गोंय पेटोवन उठयतले. मायनिंग क्षेत्रांत जंय जंय मॅनेजमेंटाची कामां चलता थंय वचोन आमी हो आमचो लढो थंय वचून फुडाकार घेवन फुडें व्हरतले. पेडण्या पत्रादेवी पुलिसांनी 60,000 सोरो जप्त केलो. रेग्युलर चेकिंग करतना पुलिसांक एका कारीत सोरो सापडलो. सोरो घेवन वचपी कार गोंयांतल्यान महाराष्ट्रांत वताली. ड्रायव्हराक परमीट दाखय म्हण सांगतकच ड्रायव्हर पळलो. गाडयेंत सोऱ्याची वट्ट 60 बॉक्सां आशिल्ली. उपरांत पुलिसांनी पंचनामो करून सोरो आनी कार जप्त केल्या. फुडलो तपास चालू आसा. गाडी गोंयच्यान भायर वयताली महाराष्ट्रान वताली गाडी. सदांचे भशेन आमचें चेकिंग आसता हांगासर. चेक केल्या नंतर आमकां कळ्ळें हे ओपन ड्रायव्हराक ओपन करपाक लागली गाडी. आमी ओपन केल्या उपरांत तेणें आमकां ओपन करून दाखयलें. जाल्यार तूं सोरो असो भरलेलो. तेणें ताका विचारलें आमी तुजें कितें परमीट बीन कितें आसा काय म्हणलें. तो तेन्ना धांवन गेलो तो. कितें मेळ्ळें भितर? तितून हनी गायड म्हणून हें आसलें सोरो आसलो. हनी गायड 50 बॉक्सां आसली आनी हेची बॉब उडका म्हणून 10 किशी आसली. टोटल 60 बॉक्सां. तुमी मागीर फुडें कितें केलें? आमी जी कितें कारवाय करपाक जाय केलं पंचनामा केलो आनी आमच्या इन्स्पेक्टराक इन्फॉर्म केलें. कितल्या लाखाचो माल आनी जप्त केला? 57,600 माल आसा सोऱ्याचो व्हॅल्यू आनी गाडयेचो म्हणल्यार 4 लाख म्हणजे टोटल 4,57,600 व्हॅल्यू आसा. ओके. कितल्यांक सुमार हो प्रकार घडलो? 5:30 सुमार. उगवे गावात घरा लागसार 20 मिटरांचेर मोबायल टावर येता. ह्या टावराक लोकांचो विरोध. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांक विचारपाक गेल्यार ते म्हणटात पंचायतीची एनओसी मेळ्ळ्या. लोक पंचायतीत विचारपाक गेल्यार एकलोय पंच सभासद ना. 3 दिसां भितर टावराक लागून मारिल्लो फोंड पुरयलो ना जाल्यार कायदो हातांत घेतले म्हण लोकांची शिटकावणी. टावराचें काम चालू आहा. एनओसी दिल्या म्हणटा आमी आडोवंक गेल्या जाल्यार ते आमकां सांगता तुमी जाता ते करा आमी बंद काम करचें ना. हिंगा पंचायतीन आमी एप्लिकेशन करून येयल्यार ते पंचायतीन सरपंच बी 3 दीस नात आतां पासून वय नात हिंगासर. तर आमी कितें करपाचें? कोणाक म्हणून सोदूंक जावपाचो? आमकां ते काम नाकात. आमकां टावर बंदूच जावंक जाय. थिंगा टावरूच नाका. ते ऑलरेडी खोटला जाल्यार सरपंचाक थंय भितर घालतले सोमतो. एज अ 5 मेंबर हिंगासरलो 5 मेंबर पासून मेळना. 5 मेंबर मेळचोच ना. तो तोराक आसता तो पयलो मेंबर एकय ना. त्या मेंबरांक नाल्यार सगळ्या 7-8 डबक्या घालून घालता एकदां कितेंच नको. सगळ्या 7 ना तर दोपको पयलो 3 दिसां भितर दोपको म्हणलो जाय आमकां. आनी थंय कोणी पडात पंचायत जबाबदार सगळे मेंबर आनी पयलो सरपंच जबाबदार. तिका सीएमान स्टेटमेंट दिल्लो पणजे आपण की आल्तीन बंगल्याशी टावर आपण की निघता बंगल्याशी आपणाक काय इन्फेक्शन रेडिएशन जाता तिका तो दिसता बडो तेका खबर ना ते रेडिएशनान पब्लिकाक इन्फेक्शन जाता ते स्लो किलिंग पॉयझन ते टावराचे ल्हान भुरग्यांक त्रास जाता. आमी भुरग्या बाळांक उपाशी धरून कितले दीस जाले भोंवता. आमी कितें करपाचें? आमी इतले खर्च करून जागा घेवन रावता. आमच्या घरान सुवात ना. हिंगा घेतले आमी कितें कर? खंय वचपाचें? कोणा कडेन वचपाचें? भुरगीं उपाशी आमची पेज करून येयल्या आमी कितें करपाचें? आमी ही जाणटी आसा हिंगासर तिचो चेडो न्हय घर बांदला ती खंय कोणाचे पांय धरतली? कोण तरी वचून सांगा तरी ते काम बंद करा. ऑलरेडी तुम्ही क्वेश्चन दिवपाक पंचायती सरपंच तरी तू हजर जावन वाटे पयलो नोटीस लाया न्हू. ते क्वेश्चन पब्लिकेक दिवपाक सरपंच तू 3 दीस मेलाय का हात आधी पयलो विचार तशें घाल तेजे पेपराक. सरपंच मेला जाल्यार दॅट सर्टिफिकेट तेजी लायता हाडून तेका. घेऊया एक ब्रेक.